जरा तर आमच्या बरोबर आहा सातांद्रेचे MLA विरेश बोरकार आणि ते हांगासर ती दोड कोसळल्या पळय ती ताका लागून येयल्या. विरेश आतां ही पळय दोड कोसळल्या आनी तुमचें रिएक्शन कितें हेजें? लास्ट टायम पासून आमी पळयल्ली हांगा की दड जी आसा ती बरी ओल्ड आसली, अरावंड 10 years आसली. आनी कितें जाल्लें जो रोडाचें आसा ते अरावंड 40 lakhsचे जे आसले आनी तेजो कंप्लिशन जालें. आनी जे सकयल्लो जो रिटेनिंग वॉल आसा ती रिटेनिंग वॉल आमी ऑलरेडी ती घातलेली. आतां ती आमचो जो आसा तो ऑलरेडी गेल्लो आसा आमचे अप्रुवल घेवपाक मिनिस्टरा कडल्यान. जो मेन जो वयली धड आसा ती सकयल्ल्यान जी आसा ती वीक जाल्ली आनी ती वीक जाल्ल्या कारणान हांगा प्रेशर येवन हो सकयल देंवले. आनी 2 दीस पयलू ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केल्लें जावं AE आसा जावं JE आसा हेंच्यानी सगळ्यांनी मेळून हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें. आनी तेंच्यांनी हें केल्लें की हांगा स्टेबिलिटी सारकी ना म्हणून आनी ताका लागून तो रोड एस्टिमेट आसलो तो पयलू रेडी केल्लो. आनी जेन्ना आमकां हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाताले आनी ताका लागून आमकां प्रायोरिटीचेर हें काम घेवचें पडलें गेल्या तेका. आनी रिटेनिंग वॉलाचें आसा तेन्ना आमकां सायडीच्यान आनीक स्पेस वाडोवपाक जाय आसली, आनीक जागो जाय आसलो ताका लागून. आनी तो जागो आतां तुमी पळयता आसतले सायडीच्यान ताका वाडोवपाक जाय. आनी तेन्ना वाडयल्या नंतरूच ती खंय ना खंय रिटेनिंग वॉल स्ट्रॉंग जातली आनी ताका ऑलमोस्ट अरावंड 4 to 5 meters ही विथ जाय ताका. सो ताका लागून आमी चर्ची कडल्यान तसो NOC, कित्याक ही चर्च प्रॉपर्टी पडटा ती NOC बीन घेवन आमी जो फायल आसा ती रेडी केल्ली. सो तेजो जो प्रोसिजर आसा तो प्रोसिजर चालू जाल्लो. बट आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की PWDचे जो प्रोसिजर आसा तो खूब लेंथी आसा आनी ताका टायम वयता. सो बेग्यान समज जालो म्हणजे जे प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय खुबशीं कामां आसता ती प्रायोरिटीचेर घेवपाची आसता ती मिनिस्टरान खंय म्हणल्यार फास्ट प्रोसेस करपाक जाय. बट तशें जायना. एवरी टायम तो आमकां टेंडरिंगाचो जो प्रोसेस आसा तो फॉलो करचो पडटा. आनी सगळ्याच हितून जो टेंडरिंगाचो प्रोसेसाचेर हेका लागूनच चड टायम वयता. आनी अशें न्हू की ती शॉर्ट टेंडर एक 5 lakhs भितर जाल्यार तो ईच्या पावराच्या थ्रू आमी करूं शकता. बट दीस इज अबाव दॅट ऑलमोस्ट अरावंड 45 lakhs सुमार हेजो एस्टिमेट जाल्लो आसा जो रिटेनिंग वॉल भायली रिटेनिंग वॉल आसा ती ताका अरावंड 4 to 5 meters वीथ आसा आनी ती हायटूय ताका दिवची पडटा. आनी ती करता जाल्यार आमकां स्पेसूय जाय. सो ताका लागून एक बॅरियर हायट बॅरियर घालपाचो एक प्रपोजल तुमी मांडलेलो. हय ऑलरेडी तेजो हायट बॅरियर म्हणून ताका आसा. पण कितें आसा तितून पंचायतीन रेजोल्युशन घेवपाक जाय. आनी ती आमी ऑलरेडी सांगलेलें पंचायतीक की तुमी रेजोल्युशन घेवपाचें म्हणून PWDनी घातलेलें तांकां की रेजोल्युशन घेवचें म्हणून आजून पर्यंत रेजोल्युशन घेवना. कित्याक विथआउट रेजोल्युशन तो हायट बॅरियर घालपाक शकना. तितून थोडे तेंचे कन्सर्न्स आसले ते म्हणजे समज एम्ब्युलन्स धाडची पडटा जावं फायर ब्रिगेड धाडची कन्सर्न्साक लागून तेज्यान सगळ्या खंय ती होल्डार दवरलो. सो म्हाजी हिसपान तरी ताका हायट बॅरियर जायूच आनी तो खूब गरजेचो. कित्याक व्हडल्यो व्हेकल येयले हांगा लोड खूब येता आनी हो तुमी पळयता आसतलो जो रोड आसा तो खूब स्टीप आसा आनी इतले स्टीप रोडाक हायट बॅरियर हो घालचोच पडटलो. आनी आतां फेस्त येवपाचें आहा जुलय 26 तवशांचें फेस्त हे चर्चीन जावपाचें आहा. तर तेज्या पयलीं हें काम जातलें म्हणटा. पळय बेजिकली कितें आसा ऑलरेडी आयज आमचे जे आसा ते मिनिस्टर अप्रुवल घेवपाक लागून आयज गेल्ले आसा. सो मिनिस्टरान समज अप्रुवल दिलें आनी बेगीन तेजो टेंडरींग प्रोसेस जालो जाल्यार ते बेगीनचे बेगीन जावंक शकता. बट हांव तुमकां 100% सांगपाक शकना कित्याक सगल्यांक खबर आसा की PWDचो प्रोसिजर कितलो लेंथी आसा तो आनी सामको डिले जाता. सो ताका खरें म्हटल्यार मिनिस्टरान जाता तितले बेगीन हेजेर कन्सर्न घेवन हें काम सुरवात करपाक लावपाक जाय. आमचे